तर ती बायल संग सकयल पडलेली आशिल्ली, रगत येयल्लें, ताका वुंड्सूय बी जाल्ले. तेजे नंतर इमिडिएटली 108 हाडून मागीर ताका आमी कुडचड्या पुलीस स्टेशनाचेर व्हेलें आनी थंय डॉक्टरान ताका डेड म्हणून डिक्लेअर केलें. आनी जे वुंड्स जेन्ना सगळे ते व्हेरीफाय केले, सो एक पयलीं प्रेडिक्शन डॉक्टराचें आशिल्लें की कोणे तरी ताका मारला अशें म्हूण. आनी ते दिशेन जे कुडचड्याचें जे पुलीस स्टेशन आसा, बाकी पुलीस ऑफिसर आहा ते इन्वेस्टिगेशन करता आनी जें कितें जालां तें अत्यंत दुर्दैवी जाल्लें आसा, एक वायट घटना अशी जाल्ली आसा. तेजे तपास तुमचे कितें सांगला पी तपास करचो म्हणून. आनी आमचो एक रिक्वेस्ट आहा की जर सपोज तिजो मर्डर जाल्यार तिजो कोण जो पळय मर्डरार आहा ताका सोदून काडप, ताका योग्य शिक्षा ही जावपा जाय. कित्याक आयज अशें जावपा जायना. आज इतके पर्यंत आमचो जो गांव आसा शांत आशिल्लो आनी ही घटना जाल्यार ती अशी जावपा जायनाशिल्ली आनी हेजें कितें तरी इन्वेस्टिगेशन बेगीन जावपा जाय. कुडचड्या पुलीस स्टेशन आसा तांकां म्हजो रिक्वेस्ट आहा की हेजें इन्वेस्टिगेशन बरें करचें, बेगीन करचें. जेन्ना हॉस्पिटलांत ती डॉक्टरान सांगलें ती डेड आनी ताका शार्प इंजुरीज आहा. तेन्ना आमी स्पॉटाचेर गेले मिराबागां. तेन्ना आमकां लता नायक ह्या बायल मनशान आमकां कंप्लेंट दिली. अशी ती जेन्ना पळोवपाक गेली तेन्ना ती डेड कंडिशनान आसली. मागीर आमी तेजी रिसर कंप्लेंट करून 302 प्रमाणे अननोन मनशाची कंप्लेंट रजिस्टर केली, पंचनामा केलो आनीक डॉग स्क्वॉड, फिंगर प्रिंट्स, सायंटिफीक एसिस्टंट हेंच्या मदतीन आमी सगळे आमचे एविडन्स कलेक्ट करपाचो केलो. आनी घोव तेजो हेतूंक हॉस्पिटलांत प्रायमरी हेल्थ सेंटराक काम करता. कोणें अरेस्ट बी केला? आतां संशयीत म्हणून तेज्या घोवाक आमी ताब्यात घेतला आनीक आमचे सरावंडींग एरिया आमी इन्क्वायरी चालू आसा.